Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जीत भाई एक बरो लीडर आसा. आम्ही सगळ्यांनी पळयला 4 वर्सांनी कितके तिने असे बरे बरे काम केला म्हणून हांव पहिले मत जीत भाईकच घालतलो. तो बेस्ट लीडर आसा. तेंच्यांनी आता लॉकडाउनान इतले लोकांक मदत केल्या म्हणजे तेंच्यांनी 15,000 व्हेजिटेबल्स वाटले, उदक दिले लोकांक. म्हणजे ते कितें पोजिशन नासतना सुद्दां ते इतले व्हडले करता. सो तांकां आमी एक चान्स दिलो जाल्यार ते सगळे चेंज करून वयतले हे म्हाजी खूप आशा आसा. फाटल्या 5 निवडणुकीक मतदारसंघान मांद्रे मतदारसंघान जो उमेदवार विजयी झाला त्या उमेदवाराक मोर्जी गांवान लीड गावल्या तोच उमेदवार विजयी झाला. फाटल्या 5 इलेक्शनाचो रेकॉर्ड आसा. मोर्जी गांवांसून जे प्रचाराचे वारे सुरू जाला हेच वारे केरी तेरेखोल पासून आणि तुये विरनोडा पासून वयतले आणि ते वाऱ्याच्या हवेन विरोधकांची हवाच वयतले. तुम्ही पळयता की खूप लोक जमलेले आसा. दादल्या भशेन बायलांचो सुद्दां ह्या हेतून प्रचारान खूप सहभाग जाल्लो आसा. हेचोच अर्थ असा की लोकांक खंय तरी चेंज जाय. जो आतांचे सरकार आसा त्याच्या कडल्यान कितें तरी तांकां मेळना जे जाय ते. मनीस आपले काम जाता म्हणून भितर रावप न्हू तर आपल्या बरोबर 10 लोकांका मदत जाता असो व्यक्ती बरोबर रावप. आणि बाई तसो आसा. गांवान एका गांवान 5-5 जॉब म्हणून ते सगळे व्यर्थ ठरलेले आहा. कांयच इम्पॉर्टंट कांयच ना भितर. कांयच जाल्लें ना. आता आम्ही होप धरता जीत भाईन एक बिचारसून एक कामाक लागोनी सगळ्यांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी कितें करीत रावनी आणि आमचो पाठिंबा भरपूर आसा. काम करता न्हू तो सगळ्यांचे. आमच्या देवळेन मड बांदलो तो निवडून येवकूच ना आनी मड बांदलो म्हणजे हेच्या फुडें कितें करून दिवपाक फाटी आहा तो. म्हणून हांव तेच्या फाटल्यान आसा म्हणजे आसा. सत्पुरुष देवी मोरजाई हांकां आज प्रणाम करून आज प्रचाराची खऱ्या प्रमाणात सुरवात जाता. श्री जीत आरोलकर मोगो पक्षाचे नेते ह्या मतदारसंघातले तरुण तरफदार नेतृत्व आज आपल्या प्रचाराक खऱ्या अर्थान सुरवात करता. पण हांव म्हणटा की हो आज फॉर्मेलिटी आमची खरो ताचो प्रचार आणि प्रसार जो चालू आसा ताचो गेले 1.5-2 वर्ष तो त्याच्या कार्यातल्यान प्रचार सुरू आसा. ते जे असंख्य कार्य ताणें जे केल्ले आसा ह्या 2 वर्षां भितर मागीर ते कोविडच्या टायमार आसत की भुरग्यांक ऑनलायन ट्रेनिंगा खातीर शिक्षणा खातीर जी सोय ताणें केली वचत ते वायफाय उपलब्ध केले. मागीर मदीं पूर आनी हे आयले त्या टायमाचेर झाडां कोसळ्ळी वादळ आयले अशा टायमाचेर लोकांक तो धांवून गेलो. हे सगळे ज्यो गोष्टी हो ताच्यो प्रचाराचो भाग आशिल्लो. आज असंख्य लोक आमकां जॉईन जायत आसा. कालूच तुयेचे पंचायतीचे मेंबर्स आमकां जॉईन जाले, बाजी सरपंच जॉईन जाले. अशा मोठ्या प्रमाणात लोक आज जॉईन जायत आसा जिताक. आणि हे दाखवून दिता की आज वारे व्हांवता बदलाचे. आज ह्या मांद्रे मतदारसंघात लोकांक बदल जाय आणि नवो चेहरा म्हणून जीत आरोलकर हाचे वारे आज सगळ्या बरें जाता. की माझ्या 73 वर्षाच्या आयुष्यात आम्ही खूप बघले आश्वासना दिता आणि फाटल्यान काय नसता. कळ्ळें. माझे सगळ्यांक अपील आसा की भाईक तेंच्यांनी मतदान करपाचें आणि जे कोणी फटिंगपणां केल्या आणि विकासाचे ज्यो खोट्यो सांगता की आम्ही हे केले ते केले म्हणून तांकां तेंची जागा दाखोवपाची. आमची जी सत्याची जी राजकीय रुलिंग पार्टी आहा तिच्या कडल्यान तशेंच कलकत्तासून कोण तरी एक नवे सुरसुर आयिल्ले आहा TMC म्हणून हांच्या कडल्यान पैशाचो तसोच आम आदमी पक्ष जो फक्त कागदारले घोडे दाखयतात ह्या सगळ्यांची आमची गाठ आहात. आमचो तसो पक्ष मोठो श्रीमंत ना पण भाऊसाहेबाची 17 वर्षाची पुण्याई आणि महाराष्ट्राची गोमंतक पक्षान केलेले काम आणि आमचो तरुण चेहरो जीत आरोलकर ह्यांचे काम जे गेली 3 वर्सां चालू आहात ह्या बळाचेर आम्ही ही निवडणूक लढयतात. बेगीन आम्ही अजून इलेक्शनाक 3-4 महिने आसात तरी पूण आम्ही बेगीन सुरवात इतल्याच खातीर केल्या की माझे अशें मत आहा की आम्ही जोपर्यंत घरांनी वचना प्रत्येक वोटराक मेळना आणि 1-to-1 इंटरेक्शन जायना तेंचे डिफिकल्टीज तेंचे व्ह्यूज तेंचे सजेशन्स घेवन फुडें वचना जाल्यार इलेक्शनाक फुडें वचप खूप कठीण जाता. कित्याक आमी प्रत्येक इलेक्शनाक पळयलां की कॅन्डिडेट जावं पार्टीज जावं डायरेक्टली येतात 6 महिने आसतना इलेक्शनाक. आतां पळयतात तुमी गोंयभर न्यू पार्टीज येतात इलेक्शनाक कंटेस्ट करूंक सोदतात एका तेका उखलतात. पण जोपर्यंत सामान्य नागरीक जो गांवागांवांनी आहा जो बारीक
पोट भरता आपले डेली बेजीस कितें तरी शेती वेवसाय करून किंवा बारीक कसलो वेवसाय करून तेंचे मेरेन जो पावना, त्यांच्या काळजा मेरेन पावना तो पर्यंत इलेक्शनाक वचून फायदो ना अशें आमकां दिसता. तेका लागून प्रत्येक घराघरांनी वयतले आमी, प्रत्येक जणांक विचारतले तेंचे डिफिकल्टीज कितें, आनी त्याच बेजिसाचेर आमचो मॅनिफेस्टो आसतलो. ह्यो पयले फावट असो मॅनिफेस्टो आसतलो की आमी मॅनिफेस्टो आमी कितें करता हें ना आसचें ना, लोकांक कितें जाय तें, जनतेक कितें जाय तें आमी फुडें हाडून हें करतले. तेका अजून कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो आहा. परत आमची बूथ संघटना चालू ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा आमी, आनी तेचेर आमचें डिसिजन जातलें कितले वोट्स कितें ते. तुम्ही निवडून आयले, आमदार जाले आणि मागीर तुम्ही बीजेपीक सपोर्ट करतले का? पळय, हांव निवडून येयला, आमी आयज बीजेपी पार्टीच्या बीजेपी सरकाराच्या विरुद्ध रावल्यात. आणि म्हाका इतलेंच, हांव पर्सनल म्हाजें मत आसतलें, हांव बीजेपीच्या विरोधान आसतलो. कित्याक तेंच्यांनी सामान्य बारीक मनशाक त्रासान घातलेले आहा. तेंचे 2 वर्सां आतां कोविडान सिच्युएशन अशी परिस्थिती वायट जाल्ली आहा. कोस्टल बेल्टीक जे स्टॉल्स घालून जे पोट भरताले, टॅक्सीज जावं आनी कितें शॉप्स जावं बारीक गाडे जावं, तेंचे पोट 2 वर्सां मारलेले आहा. आनी ज्या सरकारान, ज्या पार्टीन बारीक सामान्य लोकांक त्रास केल्लो आहा तेका आमी केन्नाच सपोर्ट करचे ना. लास्ट टायम अपक्ष रावलो कित्याक आमकां खुबशे आमचे कार्यकर्ते हो सपोर्टर्स आहा, तेंच्यांनी सांगलें आमी अपक्ष ट्राय करून पळोवया. कित्याक काँग्रेसीनूय तेच घडलां. काँग्रेसीन इलेक्ट करून काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट हाडलो तो बीजेपीन गेलो. सो बीजेपीचे कॅन्डिडेट केन्ना काँग्रेसीन वता तें कळचें ना. हेडीन हे सिनियर नॅशनल पार्टीज आहात ते लोकांक वीड येयलेले आहा, कित्याक ते आपले स्वार्था खातीर वयतात. सो आमचे सगळ्यांचे विचार अशे केले की लोकल पार्टी, गोंयची पार्टी हीच आमकां जाय कशें. आनी मोगो पक्ष ह्यो मांद्रे मतदारसंघाचो पक्ष, पेडणे तालुकाचो पक्ष, आनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांगाच्यान सुरवात केल्यात. आनी ही मातयेचो पक्ष. तेका लागून म्हाका अशें दिसलें की आमचे सिनियर्स जे आहात तांकां खूब आपुलकी आहा, आपलेपण आहा मोगो पक्षा बद्दल. आनी जो पर्यंत आमी सिनियरांचे जाणट्यांचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरना तो पर्यंत आमी यशस्वी जावं शकनात.